मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. उदका पुरवण खात्यान सुमार 70 अनअधिकृत बोरवेल हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण केल्यो सील. लोकांनी उक्तायली खर तिडक. सुवातेर पोलीस केले तैनात. जालो बरोच बोवाळ. मडगांवचो कोयर न्हंयत व्हांवचो न्हय हे खातीर तयार केला 21.5 कोटींचो गटार प्रकल्प. निमाणे 6 न्हंयचेर लक्ष केंद्रीत जाल्ल्यान थळाव्यांक आसा प्रकल्पाचेर आस. स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय स्वच्छ रस्त्यांचे दिता वचन. पूण गोंयभर कोयराचे ढीग सांगता वेगळीच काणी. गोंयांत कोयराचे संकट पर्यटकांक येवकार दितना लजेची गजाल. पूण प्रश्न पडना जाग्यार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उदका पुरवण खात्यान 70 बेकायदो बोरवेल हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण सील केल्यो. ह्या उपरांत चिमलच्या रहिवाशांनी खर तिडक उक्तायली. हे उदक विकपाचो आरोप लेगीत आशिल्लो. मजगतीं पिवपाक उदक ना विकतले खंय सावन थळाव्यांनी पोट तिडकीन जाप दिली. खर उष्ण तापमानात सुमार 70 अनधिकृत बोरवेल पुलीस संरक्षणाखाला उदका पुरवण खाते, WRD, PWD, वीज खाते आणि पंचायत सचिव हांचे हजेरीत सील केल्यात. सुव्यवस्था सांबाळपा खातीर थंय पुलीस लेगीत तैनात केल्ले. चिंबलच्या रहिवाशांनी बोरवेल सील करपाक विरोध केलो आणि पिवपाच्या उदकाची हमी दिवपाची मागणी केली. आयकात तांचे उतफर्गे. आमकां एक टाइम दी. आम्ही सगळे आमचे हे सगळे लोक आम्ही रावता 40-50 घर हांगा. तेन्ना आम्ही तुका येता आणि आमकां फक्त एक वरां उलोवंक दी आणि आमचे काम उदकाचें काम कर आनी काय ना. फक्त पिवपाचें उदक हे भगवान तूं आतां आमी जाणा आरोप लायला आमी उदीक विकता म्हणून. बेश्टे फटींगपणा केला आमच्या वांगडा. आमी कितें म्हणटा आमकां उदीकाचो लायन ओडा आमीच बंद करता. आमी तुमी बंद करता स्वता आमी बंद करता. कितें केला सील मारपाचे ऑर्डर आयले हेंकोडे हेंच्यांनी डेमोलिशन केला. ताका लागून आमी रिक्वेस्ट करता आमकां जाता तितले बेगीन आमकां उदीक दिवपाचें. गव्हर्मेंट 1 वर्साच्यान चालू आसा. तुमी 1 वर्साच्यान नोकळ आशिल्ले म्हाका दिसता इन PIL जे फायल जाल्ले ते PIL फायल जाला म्हणून म्हाका आज कळ्ळो. कारण जेन्ना मी ऑर्डर पळयला तेन्ना आनी जेन्ना सिलिंगेन जेन्ना हांगा काल ऑर्डर जी आयली आनी त्या प्रमाणे WRD सील कर सांगले तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशा प्रकारची ऑर्डर जाल्या म्हणून. आणि PIL फायल जाता आसतना अशें सांगलां की जी बोरवेलां आसा ती बोरवेलाचें उदक लोक विकता म्हणून. पण जेन्ना हांगा ही दारवाडकर कॉलनी जी आसा ही चिमलाची दारवाडकर कॉलनी आसा ही सगळी घरां आसा. ही रेजिडेन्शियल कॉलनी आसा. ह्या रेजिडेन्शियल कॉलनीची जी आज सिलींग जाल्ल्या जी बोरवेलाची सरकारान खंय ना खंय तरी मातसो एक विचार करूंक जाय आसलो की ह्या जे एप्रील मे सुरू जाता अशी गरमी आसा अशें आसतना हांची जर सिलींग जाली जाल्यार सरकारान रेजिस्टन्स करूंक जाय आशिल्लें. तांकां हायकोर्टान नोटीसूय काडूना सरकारानूय सांगूना. एडवोकेट जनरल किंवा तांचे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा जे एडवोकेट आसा तांणी सांगूंक जाय आशिल्लें नोटीस इश्यू कर तांकां आयक म्हणून वॉट एवर इट इज. आनी WRDचें इन्स्पेक्शन 2025 आसा ताजे फुडले डिटेल्स तांचे कडेन ना. तांकां नोटीसूय ना त्या गोष्टीची. सो विदाउट हियरिंग विदाउट फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टीस दिस ऑर्डर हेज बीन पास. ऑफकोर्स वी वील गो टू हायकोर्ट बिकॉज हायकोर्टाची ऑर्डर असल्या कारणान वी कॅनॉट or people cannot say की आमी ते कंटेम्प आमी ते करूंक दिवचे ना म्हणून. सीलिंग इज डन. सीलिंग इज गेटिंग डन. बट प्रॉबेबली हायकोर्टाक खंय ना खंय तरी मिसप्रेझेंट केल्ले आसा फॅक्ट्स आनी त्या खातीर ही ऑर्डर प्रॉब्ली हॅज प्रॉम्प्टेड द हायकोर्ट टू पास सच ऑर्डर्स. कारण इलिगॅलिटी जी आसा ऑफकोर्स तांची एप्लिकेशनाय पेंडींग आसा WRD कडेन. थोड्यांची एप्लिकेशनां 6-8 महिने 6-7-8 महिने जाली पेंडींग आसा. मॅटर ऑफ द वॉटर सप्लाय टू दीस प्लेस has been taken up for last 4 to 5 years. 15 वर्सांनी MLA चेंज झाले पण उदकाची पायपलायन येवना. हांवें जेन्ना आतां ऑथॉरिटीजांक फोन केले ते म्हणटा इट कॅनॉट बी डन ऑन अर्जंट बेसीस. इट कॅन बी डन ओनली आफ्टर मॉन्सून्स. सो नाव द क्वेश्चन अरायझीस की 60-70 जी घरां आसा तांची सिलींग सांगला ज्या घरांची फॅमिली रावता बायल भुरगीं रावता हे गरमेच्या दिसांनी उदक हाडटली खंयच्यान रांदतली कशी आनी जेवतली खंयच्यान. बाकी सगळें न्हांवपा येवपाचें सोडूच. सो हांवें तांकां आतां सांगलां की आतां शेवटचो पर्याय म्हणल्यार पंचायतीन मुक्काम करया म्हणून.
उदक पंचायतीनूय काय करना. आज हांगा हांव जेन्ना आयलो तेन्ना हांगा ना MLA आसा, ना हांगा सरपंच आसा, ना हांगा कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. सो हांकां रस्त्यारूच सोडल्या. आतां हायकोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे सांगला 5th ते करूंकूच जाय म्हणून. आतां तांकांय तो ऑप्शन ना. पूण हेच जर हायकोर्टाक तांणी तेन्ना सांगिल्लें वील गिव्ह देम टायम, वील गिव्ह देम हियरिंग म्हणून, वाय WRD हॅज नॉट डिस्क्लोज दिस फॅक्ट टू द हायकोर्ट की हांची कितलीशीच एप्लिकेशनां पेंडींग आसा म्हणून की टू आस्किंग फॉर रेग्युलरायझेशन. दे मायट हॅव डग. खबर नासता लोकांक एकदां करता. आनी उदक तें उदक म्हणजे ते चोरना, ते उदक जेवपाक खावपाक वापरता. आतां सरकार स्वताहून ह्या अप्रूव्ड प्रोजेक्टाक जेन्ना उदक सप्लाय करूंक शकना, चीफ मिनिस्टर एज अ वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर फॉर वॉटर मेक्स अ स्टेटमेंट की आमी 4 वरांपेक्षा गोंयान उदक दिवपाक शकना, जाल्यार स्वताची बांय जर वापरता, स्वताची जर कोण बोरवेल वापरता, वाय शूड गव्हर्मेंट ऑब्जेक्ट टू दिस? उदकाचो उणाव पयस करपा खातीर न्यायालयान गांवांतल्या 70 बोरवेल सील करपाचो आदेश दिल्लो. थळाव्या उदकाच्या उपलब्धतेचेर परिणाम करपी चड आनी संभाव्यपणान बेकायदेशीर भुंयगत उदक काडपा विशीं वाडपी हुस्क्याक जाप दितना हो निर्णय घेतलो. बोरवेलच्या वापराचेर खर नदर दवरपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिल्यात. जाल्यार थळाव्या पंचायतीक नोटीशीचेर दवरल्यात. उदकाची पातळी उणी जावपा विशीं आनी ह्या वाठारांतल्या अनियंत्रीत बोरवेलांच्या कामांचो परिणाम हांचे विशीं रहिवाशांच्यो वाडत आशिल्ल्या कागाळी उपरांत ही कारवाय केल्या. खंय मजगती आयज बरोच तणाव निर्माण जाल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. उच्च गर्जना मोहीम जशे स्वच्छ भारत आणि नितळ गोंय स्वच्छ रस्त्यांचे वचन दितात, पण गोंयभर कोयराचे ढीग एक वेगळीच काणी सांगता. नितळ राज्य म्हणपी या गोंयांत कोयराचे संकट फक्त दोळ्यांकच अप्रिय न्हय, तर पर्यटकांकय येवकार दितना लेगीत लजेची गजाल जावन रावल्या. म्हापसा गंगानगर वाठारात रस्त्या कुशीक पातळिल्ल्या कोयराचेर आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकरान चड उजवाड घाला. पळयात. म्हापसा गंगानगर वाठारात आमी रस्त्या कुशीक पळोवपाक शकता. आमकां हांगा कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. म्हापसा नगरपालिके कडेन मागणी आसा की जी हांगा रस्त्या कुशीक गार्बेज पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. कारण आमी पळोवपाक शकता वाऱ्यान जी गार्बेज आसा ही पुराय रस्त्याचेर हांगा वयता. सो एक इनिशिएटीव घेवन ही नितळ करपाची गरज आसा. कारण आमी पळोवपाक शकता म्हापसा वाठारांत कितलेशेच ब्लॅक स्पॉट्स आसा आनी लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता. खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन खंय तरी CCTV कॅमेराज इन्स्टॉल करून हाचेर एक सुटावो आमी काडपाक शकता. तशेंच जे लोक हाडून गार्बेज उडयता तांचेर कारवाई करपाची गरज आसा. कित्याक तर आमी पळोवपाक शकता स्वच्छ भारत नितळ गोंय हे नारे आमी आयकले आसा आनी जेन्ना अशी गार्बेज आमकां रस्त्या कुशीक पातळिल्ली पळोवपाक मेळटा तेन्ना खंय तरी हे जे नारे आसा हे व्यर्थ आसा. सो मागता अथॉरिटीजांक कडेन तशेंच नगरपालिके कडेन की जाता तितल्या बेगिना इनिशिएटीव घेवन जी म्हापसा गंगानगर वाठारांत जी रस्त्या कुशीक गार्बेज पातळिल्ली आसा ताचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. राज्यात कोयराची समस्या सुटावो जावपाचे नाव घेना. संबंधित विभाग खर दखल घेवपाक अपेक्षीत थारता. काय लोक स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे सपन पुराय जावपाक दिनात. ही कोयराची समस्या तकली वयर काडपाक लागल्या, पूण परिस्थितीत सुदार जाल्लो दिश्टी पडना. फायनी लेगीत मारून जाल्यो. आता कोयर मुक्त गोंय फकत भाशणांनीच आयकुपाक मेळटले वय, विचार करपासारकी गजाल. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रनियोकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कितल्याशाच वर्साच्या निरीक्षणा उपरांत तातूंत थोडो बदल जाल्ल्यान निमाणे साळ न्हंयक जाय तितले लक्ष मेळपाची आस्त आसा. मडगांवचो कोयर न्हंयत व्हांवचो न्हय हे खातीर तयार केल्लो 21.5 कोटींचो गटार प्रकल्प नितळ फुडाराचे वचन दिता. लोकांचो विश्वास ह्या वेळार ही सुविधा चालीक लावप आनी एकदां आपले उतर पाळपाक जाय अशा प्रश्नाचेर प्रकल्पाचे येस आदारून आसा. मडगांवांतल्यान येवपी सांडउदकाक लागून साळ न्हंय खूप आदी सावन दूषित जाला, जाका लागून उदकाचो प्रवाह गुदमरून प्रदूषणाचो एक मुखेल स्त्रोत जावन आसा. फाटल्या कांय वर्सांनी परत परत तपासणी आनी मूल्यांकन करपी जमनीर अर्थपूर्ण सुदारणा जावप शक्य ना. नव्यान जाहीर केल्ल्या प्रकल्पाचो हेतू एका समर्पीत नेटवर्काच्या माध्यमांतल्यान शारांतल्या सांडपाण्यांक न्हंयेंतल्यान पयस व्हरून थेट हाचेर उपाय काडपाचो आसा. पूण ह्या प्रकल्पाक स्वताचे हुस्के आसात. बिगाड जालो जाल्यार कोयर आपल्या घरांनी परत येवंक शकता ह्या भंयान जायते रहिवासी अजूनही नव्या गटार वेवस्थेक जोडपाक फाटी सरतात. सांड उदकाच्या प्रवाहा विशींचो हो हुस्को प्रकल्पाक स्वीकारपाक एक म्हत्वाचें आव्हान उप्रासता. कारण ताचे येस चडशे पुरायपणान घरांतल्या व्यापक सहभागाचेर आदारून आसात.
लोकांच्या संकोचाच्या पलतडी अंमलबजावणीचेर प्रस्न रेंगाळटात. न्हंयच्या दीर्घ काळासावन दुर्लक्ष केल्ल्यान अधिकारी हो प्रकल्प कळाव करिनासतना वा नोकरशाहीच्या आडखळींतल्यान भायर सरले काय ना हाचे विशीं कांय प्रमाणात दुबाव निर्माण जाला. हाचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड म्हायती दिल्या. पळयात. आज मडगांवचो जो आमदार आसा दिगंबर कामत आनी तो PWD मिनिस्टर आसा, ह्या मिनिस्टरान आज एक सिवरेजी खातीर एक फावंडेशन स्टोन घातले कडेन आसा आनी हो 21 कोट्यांचो टेंडर आसा. सद्याक मडगांवाक ही सिवरेजीची खुबशी आसा, ही सिवरेज कोणें कनेक्शन घेतलां आनी हो एक जो MLA आसा दिगंबरा, एक आशा आसा की ह्या टेंडराचेर मडगांवची सिवरेज जी आसा ही कंप्लीट जातली, हे तेजे एक ध्येय आसा आनी कंप्लीट जाता म्हण तेणी सांगले कडेन आसा आनी तो फावंडेशन स्टोन तेणी घातले कडेन आसा. आतां सिवरेज जी मडगांवच्यान येता ही कंप्लीट रिवर्स जाली वता आनी हेजेर कितलीशे एलिगेशन जाले कडेन आसा, कितलीशी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या हॉस्पिटल जे आसा हेल्थ डिपार्टमेंटान थंय सॅम्पल घेतले पूण हेजेर आजुनूय कांय जालें ना. आतां हो फावंडेशन स्टोन घालून खंय तरी जी कनेक्शन आसा सिवरेजीची ही लोक घेवपा जाय आनी घेतल्यार ही सिवरेज जी आसा ही सिवरेज त्या चेंबरांतल्यान वचोन ती सिवरेज प्लांटा पावतली, ना जाल्यार ही पावपाना. लोक कित्याक घेतना म्हण तें कळना. एक वटेन लोकांच्या मनाक भंय आसा की ही सिवरेजी घेतल्यार परती आमची बॅक टॉयलेटी येतली काय म्हणून. आतां पळोवचें पडटलें की ही सिवरेज जी आसा ही खरेंच ह्या सिवरेज प्लांटा वतली आनी हे पयशे आमचे वाचतले काय ना हे पळोवचें पडटलें. आनी त्याच बरोबर जी सिवरेजी खातीरची रिवर्साल पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा हेचे खातीर हायकोर्टान एक ऑर्डर दिले कडेन आसा की तुमी तेचेर सरकारान लक्ष दिवचें की जी रिवर्साल आसा ही निवळ करची म्हणून. आतां कितपत ही निवळ जातली काय ना ते पळोवचें पडटलें. कित्याक लोक म्हणटात अशें की कितलेंय केलें जाल्यार मडगांवची जी सिवरेज आसा ही लास्ट साल रिवरीक वचपा म्हणून. आतां दिगंबर कामतीन आतां एक ध्येय धरले कडेन आसा ते तरी कंप्लीट जातलो काय ना हे लोक उलयत तेजेर कळटले. असे थोडे भाग आशिल्ले ज्या भागांत लो लाईंग एरिया आशिल्ल्या कारणान मेन सिवरेजाच्या चेंबराक कनेक्ट करपा जायना आशिल्ले, ते आमी आयडेंटिफाय केल्ले. तातूंत एक पडटालो हो खारेला, दुसरो पडटा कालकोंडा, पडटा तुगेल्या हातूंत आक्यां, चवथे पडटा मालबाट, अशी थोडी एरिया आसा. ताजे खातीर मागीर सिवरेज कॉर्पोरेशनान मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्शन दिवन ती सिवरेज कॉर्पोरेशनान वेकम टेक्नॉलॉजीची नवी हें काडली बिड्स मागून आनी पयलें काम वेकम टेक्नॉलॉजीचें हे खारेलाच्या ह्या भागांत हातूंत थोडो पार्ट ऑफ खारेबांद बी सगळें येतलें. हांगा तांणी एवॉर्ड दिल्लें आसा. जवळ जवळ 21.5 करोड्साचें काम आसा. तातूंत भितर रायझींग मेन कनेक्टींग ऑल द एरियाज टू पंपींग स्टेशन. हांगा पंपींग स्टेशन येता. बाकीच्या कामाचें आतां टेंडरींग जातलें, जवळ जवळ फायनल स्टेजीचेर आहा. ते जालें जाल्यार जे लो लाईंग एरिया जितल्यो मडगांवां आसा ह्यो सगळ्यो सिवरेजाक कनेक्ट केल्यो वतल्यो. तातूंतल्यान एक प्रश्न सुट्टलो म्हणजे साल रिवराचो. हायकोर्टूय साल रिवराचें मॉनिटर करता. हायकोर्टान सांगलां की जाता इतले बेगीन तुमी टेक्नॉलॉजी कंप्लीट करा. तांचे कडेन 5 वर्सां मेंटेनन्स वयर तांणीच करपाचें. सो इट इज इन्क्लुडेड इन टेंडर. ते आनी प्रॉब्लेम ना. जशें हांवें सांगिल्लें प्लांटाक आमी घाला 5 वर्सांचें मेंटेनन्स. जो टेक्नॉलॉजी हाडटा घालता ताणें 5 वर्सां सांबाळप, नाल्यार मागीर तें दुसऱ्या कडेन दिलें जाल्यार तें जमना. सो ते ताकाच रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाक जाय. हे मॉनिटर कोण करतले ते? मॉनिटर सिवरेज डिव्हिजन करतले. कितें प्रॉब्लेम जालो. For now, the Sal River waits, visibly neglected but cautiously hopeful. Whether this project marks a genuine turning point or becomes another well-intentioned plan lost to inaction remains to be seen. सद्याक साळ न्हंय वाट पळयता. दिसपी दुर्लक्षीत पूण सावधपणान आस्त दवरता. हो प्रकल्प खरो टर्निंग पॉयंट थारता काय निष्क्रियतेक लागून वगडावन गेल्लो आनीक एक बरो हेतू आशिल्लो प्लॅन जाता हे पळोवचें पडटलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी अरुण नायक. FDA पंगडाची धाड घालपाची प्रक्रिया नेटान चालू आसा. FDA पंगडान म्हापसा हांगच्या नव्या बस स्टँडार धाड घालून लेबल नाशिल्ले अन्न पदार्थ जप्त केले. हे विशीं FDA अधिकाऱ्यान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. सो आमचे डिरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनान आयज एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो आसा म्हापसा वाठारांत. हो ड्रायव्ह जो आमचो पयलीं चालू आसलेलो, दॅट इज दी व्हेरिफिकेशन ऑफ दी गुड्स थ्रू इंटरस्टेट बसीस. सो इट इज अ पार्ट ऑफ दॅट सर्वेलन्स चॅक. आनी पहिले म्हणजे द गुड प्रॅक्टिसीस जे फाटले खेपे आमकां दिसती पडलेले की खूब पेरिशेबल आयटम्स विदाउट प्रॉपर टेम्परेचर येताले ते बंद जाल्ले आसा. आनी आयच्या दिसा
जेन्ना आमी चॅक केला आमकां एकूय असो पेरिशेबल आयटम जो कोल्डान दवरपाक जाय असो एकूय मेळोंक ना जो वायलेशनान आसलेलो म्हणून सगळे प्रॉपर आयसिंग विथ प्रॉपर थर्मोकॉल बॉक्सीस आयिल्ले विथ लेबलिंग सो देर इज बीन अ रिजनेबल अमाउंट ऑफ इम्प्रुवमेंट. हावेवर थोडे आयटम्स जे इम्पोर्टेड आयटम्स आसा पॅक प्रोडक्ट्स हे आमी डिटेन केल्ले आसा आनी मेन ताजो कारण म्हणजे लेबल डेक्लरेशन जो आसलेलो तो वॉज नॉट एज पर आवर लॉ. So whenever a imported product is being sold locally, it has to have a declaration of who is the importer, and the mandatory declarations have to also be in the local language, English. So the English आणि local language आसपाक जाय. ओके, सो हे नासल्या कारणान ते आमी डिटेन केल्ले आसा आनी जो कोणे बुक केला आनी जो कोणे सेंड केला हाका आमी दोगांयकूय नोटीस इश्यू केल्ले आसा टू इस्टॅब्लिश द चेन. खरेंच हो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट तो काउंटर फेक. सो दिस इज द कायंड ऑफ इन्क्वायरी दॅट वी वील बी carrying out and to determine the exact source of these products. सारखे तर established झाले inquiry आणि if they are able to rectify the labels, then the product will be given back to them after a penalty. But if they are unable to disclose the source or unable to rectify the label, these products will be destroyed and we will be filing cases against these suppliers. We will also be writing to the respective FDAs from the other states from which the products are coming, because the suppliers are based in their states. So this is a summary of what we have done today. In addition, we have also detained some mushrooms, that is oyster mushrooms, which had come from other state, button mushrooms, and they were detained because they didn't have any label declaration, and also considering the heat here, they should have been properly transported in the right temperature. So that we have destroyed with the help of the MAPSA municipality. प्रोडक्ट डिटेन केला ती खंयच्या स्टेटींतल्यान? महाराष्ट्रासान आयिल्लो आसा फ्रॉम बॉम्बे मार्केट. And the suppliers are based in Bombay, so we have got some bills and all, but we have to verify correct status bill, so all that process will take some time, so that is why we have taken custody of the product. आणि कितें केलं डिटेन? There are various different kinds of products. Chocolates asa titun, energy drinks asa, biscuits asa, so mainly confectionery items. It's the mixed bag of different products which have been detained. So as far as the safety of the product is concerned, we don't see any issue with that, but it is mainly the labeling concern and to really ascertain the source. खरेंच हो imported product हो काय आनी कितें दुसऱ्या चॅनलांसान आयला जाल्यार हो व्हेरीफाय करता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नावेलीच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाचेर रंगल्या फुटसाल सर्तीत 20 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. फोंडा फुटबॉलर्स आनी काणा बाणावले स्पोर्टिंग क्लबाचे फायनलीत आस्पाव आसा. फोंडा फुटबॉलर्सान FC माड्डोलाक 6-2 अशा गोल फरकांनी हारायले आणि दुसऱ्या उपांत्य फेरयेत काना बाणावली स्पोर्टिंग क्लबान YFA कांदोळीक हारायले. ही फुटसाल सर्त गोवा फुटबॉल असोसिएशनान घडोवन हाडली. टोटल 20 टिम्सांनी पार्टिसिपेट केल्ले. 20 टिम्स 4 ग्रुप्सांनी डिवायड केल्ले 5 टिमीचो ग्रुप. आज जो चालू आसा तो सेमी फायनल चालू आसा. काल क्वॉर्टर फायनल जालें. आतां फर्स्ट सेमी फायनलांत काणा बाणावली 1-0 लिडींग आसा YFA फुटबॉल अकॅडमी कडेन. आनी सेकंड मॅच जातली ती फोंडा फुटबॉलर्स आनी FC मांड्रोळ हेज्या मदीं जातली. हो टुर्नामेंट गेली 4 वर्सां बरे उमेदीन गोवा फुटबॉल असोसिएशन हो घडोवन हाडटा आनी लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळटा. ह्या वर्सा 20 टिमी जाल्ल्यो बऱ्यो, पूण ऑलमोस्ट 20 टिम्स आपले इच्छा दाखयल्ली, पूण लास्ट मोमेंटाक ताका एकमोडेट करपाक जावना म्हणून आमी तांकां सगल्यांक घेवना. सो हेच्या नेक्स्ट इयर आतां प्लॅनिंग असो आसा की चड टिमी घेवन बरो टुर्नामेंट करपाचो. पूण गोंयान एक प्रॉब्लेम आसा की फुटबॉला खातीर ग्रावंड खूब कमी आसा. हो एक ग्रावंड आसा, श्यामा प्रसाद आसा आनी चोपले आसा. सो आमकां एक 7-8 तरी ग्रावंड जाय जेणे करून आमी चड टिमी घेवन हो आनी फुलोवंक शकता टुर्नामेंट. सर फुटबॉल जो आमी खेळटा अकले प्लेयरांक घेवन आनीक फुटसाल हितून भितर डिफरन्स कितें? फुटबॉल म्हणटा तो एक फुटसॉला परस मातसो स्लो म्हटल्यार जाता. हेतून तुका एंडुरन्स आनी फिटनेस लेवल फास्ट जाता चड. आनी प्लेयराक इंडिविज्युअल स्किल्स आसपाची चड गरज आसता आनी तसोच स्टॅमिना जाय पडटा. कोणी म्हणटले 20-20 मिनटाची गेम म्हणून, पूण
जो आमचो रुटीन लॉंग फुटबॉल आसा तेच्या बरोबर ताका चड एनर्जीची गरज आसता आनी हो एंटरटेनमेंट क्रावड फ्रेंडली आनी गोंयांत ताका स्कोप आसा फुडें हो खूब फुडें पावतलो. पळयात काय रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी. सप्तकाच्या शेवटाक उष्ण परिस्थिती आसतली. मुखेलपणान दनपरां आनी रातीक खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची, हवामान विभागान सल्लो दिला. राज्यात सुके हवामानान नितळ मळब आसतले. खर उष्णताय जाणवतली. पावस पडपाची शक्यताय सध्या हवामान विभागान दिवंक ना. सांज वेळार कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. तापमानात वाढ जातली. शुक्रारचे तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. उष्ण तापमान, सुके हवामान, नितळ मळब, दनपारा खर उष्णताय, भलायकेची घेवची खासा जतनाय. सांजे घोळटले उष्ण वारे. शुक्रारचे तापमान 35 डिग्री ते 28 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.